ट्रेनिंग बरी करतालो तो मॉर्निंग आनी इवनिंग इवन तेका टायमा खातीर मातसो तेका प्रॅक्टिसेक येवपाक मातसो प्रॉब्लेम जातालो कित्याक नायन्थ स्टँडर्ड आनी तेजी एग्जाम तेकलेली आशिल्ली म्हण तेका एक येवपाक वचपाक मातशें डिफिकल्ट जाताली स्टडी जाताली आनी ऑल्टरनेट डेज तो प्रॅक्टिसेक येतालो आनी जेन्ना म्हाजे कडेन वर्कआवट घेवन तो प्रॅक्टीस करतालो तो घरा कडेन तशेंच मागीर बांबोलीम येतालो तो बांबोलीम जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना येतालो मॉर्निंग आनी इवनिंग दोनी टायम आता परफॉर्मन्स तेजे एक्चुअली बरें आसा पूण तेका जर टायम मेळ्ळो आनीक बरो जाल्यार तो बेस्ट परफॉर्मन्स दितलो आनी जशें लिडूय मारतलो तो लास्ट टायमाचे बरें आनीक बरें परफॉर्मन्स मेळटलें जाल्यार तेका लास्ट टायमाक तो सेकंड आयिल्लो पूण आतां फर्स्ट आयिल्लो पूण परफॉर्मन्स जे एक्सेप्टेशन आसलें ते आनीक बरें मेळटलें जी एक्झाम तेजी लागीं ना जाल्यार ओके कमी टायमा भितर त्यांनी इतली प्रॅक्टिस करून फर्स्ट आयला तुमकां कशें दिसता बरें दिसलें म्हाका खूब बरें दिसलें की कमी टायमाक भितर आनी स्कुलाक सपोर्ट केलो तेंच्यांनी तेका प्रॅक्टिसेक धाडपा खातीर पण ल्हानपणीसून खुबशे रन करतालो एन्ड्युरन्स रनूय बीन तांणी म्हाज्या बरोबर केल्ले आसा 10 किलोमिटर इवन तो म्हाज्या आउट ऑफ स्टेट सुद्दां धांवल्लो आसा बट ताका खूब उमेद आसा हितून आवड आसा ह्या रन करपाची स्पोर्टान खुबसो टायम तो घालता आनी तो आमचे कोचीसूय बीन आसा ताजे दिगंबर नार्वेकर आसा तसोच तो बांबोली स्टेडियम तसो तेणी सांगला की आपूण ग्रावंडारूय वयता तसो हांवूय बीन ताचो थोडो वर्कआवट घेता आमच्या रोडाचेर जावं स्ट्रेंथनिंग वर्कआवट हे ते सो लास्ट गेली 4 वर्सां तो ह्या हितून सर्तीत भाग घेता आनी 22 बीन ताणी सुरवात केल्ली त्या टायमाची तेजी एज कॅटेगरी खूब 8 to 10 8 to 6 to 8 कितें आसली तातूंतय तेणी भाग घेतलेलो आनी तातूंतय तेणी पोडियम फिनीश काडलेलो फर्स्ट प्लेस आनी गेली 2 वर्सांय बीन तो कंटिन्यू पार्टिसिपेशन करता आनी हे तेजे 4th टायम आसा आनी परतून तेणी 13 to 16 ह्या कॅटेगरीन आतां पोडियम फिनीश केल्लो आसा सो ताका आमी कांय सांगना बट ताका इंट्रस्ट असल्या कारणान तो स्वता करता आयची रन बरी आसली रूट बरो आसलो टायमिंगूय बरो येयलो आनी प्रॅक्टिसूय बरी जाल्ली म्हाका कोच आसा दिगंबर सर बांबोळे हांव प्रॅक्टिसेक वतालो ग्रावंडार एथलेटीक स्टेडियमार थंय प्रॅक्टीस जाताली आनी घरा कडेन पप्पाय म्हाजो इव्हेंट करता पप्पाय म्हाजो स्ट्रेंथनिंग वर्कआवट बीन सगळो घेतालो आनी प्रॅक्टीस बरी जाल्ली तशी आनी टायमिंगूय बरो येयलो आनी ती ओवरऑल बरी जाल्ली रन